दीस शनिवार, जानेवारीची 4 तारीख 2025. पयलें वाचप. सांजोवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 ओळ 7 तावन 10 पर्यंत. भुरग्यानो, कोणीय तुमकां फटयनाशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितिवंत, तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितिवंत. जो कोण पातक करता तो देंवसार असो, कित्याक देंवसार सुरवेर थावन पातकी. देंवसाराचीं कामां नास करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. देवा थावन जल्मल्लो पातक करिना, कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पातक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्या आनी देंवसाराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हें. जो कोण नितिवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवा थावन जल्मल्लो न्ही. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 97 1 7 तावन 8 9 आनी 10 तावन 12a. श्लोक. प्रेतुमेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. प्रितुमेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. दर्यो आनी तातूंत आसा ते सर्व, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावूं. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटोवं. पर्वत संतोषान उडोवन नासूं. श्लोक. प्रेतुमेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सृष्टी सगळी येवसो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मुनसुबी करूंक येतलो. सत नितीन पृथ्वीची तो जडती करतलो. न्याय नितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. श्लोक. प्रितुमेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आदी म्हाका परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 35 तावन 42 पर्यंत. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगांशी ससांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तण्यांच्यान समकोन वताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं घुलो आनी ते आपल्या पाटल्यान येताले ते पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयले आपल्या खाशा भावाक सिमोनकू सोदून काडलो आनी मेस्सिया, तशें म्हळ्यार माखलेलो, आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनकू जेजू सरशीं आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूची शुभ वार्ता आरंभ जाता
येया म्हणल्यार आपोवण्यांत आनी अंत्य जाता वसा म्हणल्यार आदेशांत. ही उतरां शुभ वार्तेंत सबार पावटी आमकां वाचूंक मेळटात. येया पळया, येया विशेव घेया, येया आनी खाण सेवन करा, वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा, वसा आनी पवित्र स्नान दिया. हे आदेश जेजूचे शिष्य जावंक एक वर्तें आपोवणें. आमचो देव आमकां आपोवचो देव. आयचे सुवार्तेंत जेजू पेद्रू, आंद्रू, जुवांव आनी जाकोबाक आपले शिष्य जावंक आपयता. सोम्याचे शिष्य जावंक 4 संगती गरजेच्यो. ताचे उतर आयकाचे, ताचे उपादेश पाळीचे, जेजूच्या मोगान जियेचे आनी ताची बरी खबर हेरांक परगट करीचे. आजकालच्या संवसारांत आमी जेजूचे शिष्य आनी ताचे आपोस्तल. आमकां आमच्या नांवान ताणें आपयलां. ताच्या मोगान ताणें आमकां मागलां. ताच्या स्पिरितान आमकां ताणें ताची सुवार्ता संवसाराक परगट करूंक धाडलां.